मध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूज जेजू. Baghet Madetavachi Mai, Abapia Kativneti Kor, Adam Cha Manacha Vedarame. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोर तुझे तायेसा मध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूज जेजू. Baghet Madetavachi Mai, Abapia Kativneti Kor, Adam Cha Manacha Vedarame. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोर तुझे तायेसा मध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूज जेजू. Baghet Madetavachi Mai, Abapia Kativneti Kor, Adam Cha Manacha Vedarame. नमान मरे कृपेन बोलले सुरेश पोर तुझे तायेसा मध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूज जेजू. Baghet Madetavachi Mai, Abapia Kativneti Kor, Adam Cha Manacha Vedarame. नमान मरे कृपेन बोलले सुरेश पोर तुझे तायेसा मध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूज जेजू. Baghet Madetavachi Mai, Abapia Kativneti Kor, Adam Cha Manacha Vedarame. नमान मरे कृपेन बोलले सुरेश पोर तुझे तायेसा मध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूज जेजू. Baghet Madetavachi Mai, Abapia Kativneti Kor, Adam Cha Manacha Vedarame. अन्न बाबा पुताक आणि पवितात्म्या Adi Ani Sada Sada Kalamo. म्हजे जेजूस बोगोस आमकां आनी आमकां इंगमणाच्या वच्यातली सगळे आत्म्या सरकार बरोबर करून चड गरज आसलेल्या. दुसरो मिस्तेर आंकवार मारिया गोरबेस आसतना सांत इजाबेल आपली मावशे भयणीक भेट करूंक गेली आनी तिचे ताई 3 म्हयन्यां रावली. आमचे बाप्पा सुर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुज्या रायस आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो रायस आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळण्यान पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान बरे कृपेन बलले सुबेस पोच तेसा उस्त्रे मोदाई ते सुतो आनी सदो चोप जेजू. बागेन मरे देवाचे माये आमच्या खातीर नती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेडार आमेन. नमान बरे कृपेन बलले सुबेस पोच तेसा उस्त्रे मोदाई ते सुतो आनी सदो चोप जेजू. बागेन मरे देवाचे माये आमच्या खातीर नती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेडार आमेन. नमान बरे कृपेन बलले सुबेस पोच तेसा उस्त्रे मोदाई ते सुतो आनी सदो चोप जेजू. बागेन मरे देवाचे माये आमच्या खातीर नती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेडार आमेन. नमान बरे कृपेन बलले सुबेस पोच तेसा उस्त्रे मोदाई ते सुतो आनी सदो चोप जेजू. बागेन मरे देवाचे माये आमच्या खातीर नती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेडार आमेन. नमान बरे कृपेन बलले सुबेस पोच तेसा उस्त्रे मोदाई ते सुतो आनी सदो चोप जेजू. बागेन मरे देवाचे माये आमच्या खातीर नती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेडार आमेन. नमान बरे कृपेन बलले सुबेस पोच तेसा उस्त्रे मोदाई ते सुतो आनी सदो चोप जेजू. बागेन मरे देवाचे माये आमच्या खातीर नती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेडार आमेन. नमान बरे कृपेन बलले सुबेस पोच तेसा उस्त्रे मोदाई ते सुतो आनी सदो चोप जेजू. बागेन मरे देवाचे माये आमच्या खातीर नती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेडार आमेन. नमान बरे कृपेन बलले सुबेस पोच तेसा उस्त्रे मोदाई ते सुतो आनी सदो चोप जेजू. बागेन मरे देवाचे माये आमच्या खातीर नती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेडार आमेन. नमान बरे कृपेन बलले सुबेस पोच तेसा उस्त्रे मोदाई ते सुतो आनी सदो चोप जेजू. बागेन मरे देवाचे माये आमच्या खातीर नती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेडार आमेन. नमान बरे कृपेन बलले सुबेस पोच तेसा उस्त्रे मोदाई ते सुतो आनी सदो चोप जेजू. बागेन मरे देवाचे माये आमच्या खातीर नती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेडार आमेन. महिमा बापा उताक आनी पवित्र आत्म्या आदी आतां सदां सदां काल आमेन. म्हजे जेजूस बोगोस आमकां निवार आमकां एकमणाच्या वच्यातली सगळ्या आत्म्याक सरकार बरोबर करून चड गरज आसलेल्या. तिसरो मिस्तेर आंकवार मारिया बालका जेजूक बेल्ल्या शारांत गोरवांच्या गोट्यान मोनजाती मोदें प्रसूत जाली. आमचे बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं,
तुझे राज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपत्र गिरायज केस आमकां दी आनी आमी आमची चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पदकां बगोस आनी आमकां तारणे पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलले सुरेश पोर तुझे ताय आसा अस्तोऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. मागीर बरे देवाची माय बापया खातीर विनती कोर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सुरेश पोर तुझे ताय आसा अस्तोऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. मागीर बरे देवाची माय बापया खातीर विनती कोर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सुरेश पोर तुझे ताय आसा अस्तोऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. मागीर बरे देवाची माय बापया खातीर विनती कोर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सुरेश पोर तुझे ताय आसा अस्तोऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. मागीर बरे देवाची माय बापया खातीर विनती कोर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सुरेश पोर तुझे ताय आसा अस्तोऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. मागीर बरे देवाची माय बापया खातीर विनती कोर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सुरेश पोर तुझे ताय आसा अस्तोऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. मागीर बरे देवाची माय बापया खातीर विनती कोर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सुरेश पोर तुझे ताय आसा अस्तोऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. मागीर बरे देवाची माय बापया खातीर विनती कोर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सुरेश पोर तुझे ताय आसा अस्तोऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. मागीर बरे देवाची माय बापया खातीर विनती कोर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सुरेश पोर तुझे ताय आसा अस्तोऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. बापया खातीर विनती कोर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सुरेश पोर तुझे ताय आसा अस्तोऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. मागीर बरे देवाची माय बापया खातीर विनती कोर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अंदू बापा पुताक आनी पवित्र आत्म्या आदी आदी सदा सदा काल आमेन. म्हजे जेजूस बोगोस आमकां आनी वार आमकां आयकमोडाच्या उच्यांतली सगळ्या आत्म्याक सरकार पोरपो करून चड गरज आसलेल्या. चवथो मिस्तेर आंकवार मारयेन बालका जेजूक वेलो आनी भेटयलो देव तेंपलांत आनी ताका सांत सिमाच्या हातान दिलो. आमचे बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो एक रायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळण्यान पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बरले सुबेज पौलचे तेंसा उस्त्रे मदें तूं सोदो आनी सोदोचो पूत जेजू. बागेन मरे देवाचे माये प्या खातीर नती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरले सुबेज पौलचे तेंसा उस्त्रे मदें तूं सोदो आनी सोदोचो पूत जेजू. बागेन मरे देवाचे माये प्या खातीर नती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरले सुबेज पौलचे तेंसा उस्त्रे मदें तूं सोदो आनी सोदोचो पूत जेजू. बागेन मरे देवाचे माये प्या खातीर नती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरले सुबेज पौलचे तेंसा उस्त्रे मदें तूं सोदो आनी सोदोचो पूत जेजू. बागेन मरे देवाचे माये प्या खातीर नती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरले सुबेज पौलचे तेंसा उस्त्रे मदें तूं सोदो आनी सोदोचो पूत जेजू. बागेन मरे देवाचे माये प्या खातीर नती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरले सुबेज पौलचे तेंसा उस्त्रे मदें तूं सोदो आनी सोदोचो पूत जेजू. बागेन मरे देवाचे माये प्या खातीर नती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन.
Naman Maria Rupain Balale, Service Poja Tesa, Ustremadain tu Sadu, Ani Sadu Sopo Jesu. बागेन मरे देवाचे माये आमोप्यां खातीर नती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेडार आमेन. Naman Maria Rupain Balale, Service Poja Tesa, Ustremadain tu Sadu, Ani Sadu Sopo Jesu. बागेन मरे देवाचे माये आमोप्यां खातीर नती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेडार आमेन. Naman Maria Rupain Balale, Service Poja Tesa, Ustremadain tu Sadu, Ani Sadu Sopo Jesu. बागेन मरे देवाचे माये आमोप्यां खातीर नती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेडार आमेन. Naman Maria Rupain Balale, Service Poja Tesa, Ustremadain tu Sadu, Ani Sadu Sopo Jesu. बागेन मरे देवाचे माये आमोप्यां खातीर नती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेडार आमेन. महिमा Bapa, Putra, Ani Pavitra Atmya. आदी आतां सुद्दां सदां काल आमेन. माझे जेजूस बोगोस आमकां निवार आमकां आयंगणाच्या उज्यांतली सगळ्या ओतम्याक सरकार बोरबो करून चड गरज आसलेल्या. पांचवो मिस्तेर परबीच्या दिसा सांडल्या उपरांत 3 दिसांनी बालोक जेजू देव तेंपलान मेवलो. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पुवीत जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो स्पोटो एक रायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चिंतलोले बक्षिता तशें आमची पदकां मागोस आनी आमकां आतांनी पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलोले सुरेश पोर तुजे ताय आसा उस्तोऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. भगवत मरे देवाची माय आबाप्या खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सुरेश पोर तुजे ताय आसा उस्तोऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. भगवत मरे देवाची माय आबाप्या खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सुरेश पोर तुजे ताय आसा उस्तोऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. भगवत मरे देवाची माय आबाप्या खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सुरेश पोर तुजे ताय आसा उस्तोऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. भगवत मरे देवाची माय आबाप्या खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सुरेश पोर तुजे ताय आसा उस्तोऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. भगवत मरे देवाची माय आबाप्या खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सुरेश पोर तुजे ताय आसा उस्तोऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. भगवत मरे देवाची माय आबाप्या खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सुरेश पोर तुजे ताय आसा उस्तोऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. भगवत मरे देवाची माय आबाप्या खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सुरेश पोर तुजे ताय आसा उस्तोऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. भगवत मरे देवाची माय आबाप्या खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सुरेश पोर तुजे ताय आसा उस्तोऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. भगवत मरे देवाची माय आबाप्या खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सुरेश पोर तुजे ताय आसा उस्तोऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. भगवत मरे देवाची माय आबाप्या खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अनुभवा पुताक आनी पवित्र आत्म्या अर्यात आनी सदा सदा काल म्हणजे बोस आमकां निवार आमकां आयंगणाच्या उज्यांतली सगळ्या आत्म्याक सरकार बोरबो करून चड गरज आसलेल्या. नमान राणे काकुतीचे माये तितूंच गे आमचें जिवीत अमृत आनी बरवांचो आमी परदेशी येविशी बालका तुका उलो मारता. हे दुखाच्या कोणांत आसतना सुस्कार सोडून दोन करून माई तुका प्रार्थना. आमचे दया शेरातेनी तुजी काकुतीचे नदर घाल. तू कोणवाली आनी मोगाल दुलोब आंकवार मारया. हे पद्देसा उपरांत तुजो पूज जेजू आमकां दाखय. भाग्यवन देवाचे माये आमचे पासत माग जेजू क्रिस्तान बसयला ते आमकां फावो जावच्या. पाप साहेबाच्या इंतेसावा पासत
आमचे बापा सुर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो एकराय आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची बदकां मोगोस आनी आमकां आतांनी पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बरोले सुरेश पोर तुजें ताय आसा, अस्तोऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. भाग्यवत मरी देवाची माय हांव पापयां खातीर नेती कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमी अंदर बाबा पुताक आनी पवित्र आत्म्या. ते आतां सदांच तुका. Hello, I'm Father James Kubicki, and on this feast of St. Francis of Assisi, I want to share with you a story that is told about him. One day he and one of his followers named Brother Leo were walking on a road. Francis noticed that Leo seemed sad and depressed, and so he asked him, "Leo, do you know what it means to be pure of heart?" Leo responded, "Of course. It means to have no sins, faults, or weaknesses to reproach myself for." "Ah," said Francis, "now I understand why you're sad. We will always have something to reproach ourselves for." "Right," said Leo, "and that's why I despair of ever arriving at purity of heart." That's when St. Francis said these beautiful words, "Leo, listen carefully to me. Don't be so preoccupied with the purity of your heart. Turn and look at Jesus. Admire him. Rejoice that he is what he is, your brother, your friend, your Lord and Savior. That, little brother, is what it means to be pure of heart. And once you've turned to Jesus, don't turn back and look at yourself. Don't wonder where you stand with him. Focus your attention outside yourself on the beauty, graciousness, and compassion of Jesus Christ. The pure of heart praise him from sunrise to sundown. Even when they feel broken, feeble, distracted, insecure, and uncertain, they are able to release it into his peace. A heart like that is stripped and filled, stripped of self and filled with the fullness of God. It is enough that Jesus is Lord. Father Kubicki is the National Director of the Apostleship of Prayer. For prayer resources and other information, visit our website at www.apostleshipofprayer.org.
सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी माई मोगाचो येवकार आयचे मिसाचे भेटेन. आयची मिसाची भेट देवाक दिन वासून भेटयता जॉन आनी सांताना आनी फामील देवाक आर्गां दिवन ही भेट भेटयता. आमी तांचे बरोबर सगळे देण्या पासत देवाक आर्गां दिवया. आयज करीत भाशेन आमी सगळ्या मोनजातीचेर आशिर्वाद मागता. आयज बागून फ्रांसीस दे आसिसी हाची परब मनयता आसतना बागून फ्रांसीस आसिसेचो आमचो पात्रोण सगळ्या जनवारांचो तशेंच सगळ्या आख्खे सृश्टीचो जाल्यार आयज आमी आमचे फिरगोजेन ह्या सगळ्या मोनजातीचेर आशिर्वाद मागतले. सगळीं जी आपल्या मोनजातीचेर आशिर्वाद मागतात तांचेर आमी आशिर्वाद मागुया. आयज सायबिणीची भेट जातली आल्त दाबोली डॉमिनोस सायड. दर एका गोराब्याचेर सायबीण मांयचे मजतीन आशिर्वाद पडूंक मागुया. हेर सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन देवा मुखार दवरुया. आमच्या गोंयच्या पर्यावरणाचेर आनी आमच्या आख्ख्या संवसाराच्या पर्यावरणाचेर देवाचो आशिर्वाद मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. प्रिच्या भाव भयणीनो, आमकां जण एकल्या कारबारी नेमल्यात आनी कारबारी नेमल्यात तेन्ना आमी हुस्को दवरूंक आमच्या हुस्क्यांतल्यान आमी मोग दाखोवंक आमकां आपयल्यात. पूण जायते फावटी आमचे सृश्टी सवें आमी हो हुस्को दाखोवंक ना. आमी आमचे सृश्टीक एक बरें सामारिताना भाशेन जावंक ना. असल्या सगळ्या आमच्या चुकीचे देवा लागीं बोगसणी मागुया. हांव पातकी सुरपदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान सारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. म्हजो अपराध म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बागून सदांच सांगपार मरे सगळ्या दिवतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सुरपदविदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. देवा दुर्बळ्यांच्या बापा, बागयोन फ्रांसिस्काक तुवें जेजू सारको दुर्बळ आनी खालतो केलोय. ताच्या पावलांनी चलून जेजूचो पाटलाव करूंक आनी तुका मोगान आनी संतोशान एकवटून जिवंक आमकां फावो कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासणाक. बागयोन पावलून गलासियेकारांक बरयलेली चिटी वेलें वाचप. बाबा भयणीनो, म्हाका जाल्यार दुसरो मान
बिलकूल नाका. बोगोळ आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताचो कुरीस. ताचे वरवीं म्हाका संवसार कुर्सार मेला आनी संवसाराक हांव कुर्सार मेलां. सुनोद केल्ली वो ना केल्ली म्हूण कांयच न्हय. एकूच सर्व म्हत्वाची वस्त म्हळ्यार नवी रचना जावंक. ह्या नेमा पोरमाणें चलतात तितल्यांकूय देवाच्या इस्रायल पोरजेक शांती आनी काकूट. ह्या फुडें कोणेंच म्हाका हुस्कें दिवं नये. म्हजे कुडीर आसात ते दाग जेजूचे. भावा भयणीनो, आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा तुमचे सवें आसूं. आमेन. देवाचें उतर हें. देवाच्या उतराक आमचो जबाब. सर्वेस्परा तूंच म्हजें दायज. आमचो जबाब. सर्वेस्परा तूंच म्हजें दायज. म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरणा येतां. सर्वेस्पराक तुमी सांगात, सायबा तूंच म्हजी दोन ग्रेस्काय. सर्वेस्परा तूंच म्हजें दायज. तूंच म्हजें पात्र, म्हजें दारजोणें तुजेच आदीन म्हाका राखून दवरलाय. आमचो जबाब. सर्वेस्परा तूंच म्हजें दायज. सर्वेस्पोर म्हाका बूद दिता, देखून हांव ताका दिनवासतां. रातचें पर्यान म्हजें काळीज म्हाका शिकयता, बूद दिता. हांव सर्वेस्पराक सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरतां. तो म्हज्या उजव्याक आसा म्हणटच हांव कदींच हालोना. आमचो जबाब. सर्वेस्परा तूंच म्हजें दायज. तूं म्हाका जिविताची वाट दाखयताय. तुजे मुखार म्हाका मेळटली आनंदाची भरती आनी तुज्या उजव्याक सासणाचें सूख. आमचो जबाब. सर्वेस्परा तूंच म्हजें दायज. उद्गाराक सगळीं उबीं रावया. हांव संवसाराचो उजवाड. म्हजो पाटलाव करता ताका आसतलो जिविताचो उजवाड म्हणटा सोमी. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजू कोसाक लावंक एका धर्मशास्त्र्यान उठून अशें विचारलें, गुरुजी, सासणाचें जिवीत जोडटलो जाल्यार हांवें कितें करूंक जाय? ताणें ताका अशी जाप दिली, समृतीन कितें बरयलेलें आसा, थंय तूं कितें वाचताय? ताणें परतीपाडून म्हणलें, सगल्या तुज्या काळजान, सगल्या तुज्या आत्म्यान, सगल्या तुज्या बळान आनी सगल्या तुज्या मनान तुज्या दुनयान देवाचो तुवें मोग करचो आनी तुजो मोग करताय तसोच तुज्या पेल्याचो करचो. आनी ताणें ताका सांगलें, तुवें सारकोच जबाब दिलोय, तशेंच कर आनी तूं जिवीत जोडटलोय. पूण आपल्या विचाराक कारण आसा म्हूण दाखोवंक ताणें जेजूक म्हणलें, तर म्हजो पेलो कोण? जेजून असो परतीपाड केलो, कोण एक मनीस जेरिक्याक वचूंक जेरुजालेतावन देंवून येतालो. वाटेर तो चोरां नागवण्याच्या हातांत सांपडलो. तांणी ताचे कडे आसलें तितलेंय काण घेवन ताका घाय पडसर मार घालो आनी ताका अर्दो मेल्लो कसो सांडून ते पडून गेले.
तेन्ना अशें घडलें. कोण एकलो यादनीक तेच वाटेन देंवन येतालो. ताणें ताका देखलो आनी दुसरे कुशीन सरून तो चलत रावलो. तसोच एक लेवीत तेवशिल्ल्यान पावून सरलो आनी ताका पळोवन तोय दुसरे कुशीन सरोन फुडें चलत गेलो. पूण एक वाटसूर सामारियेकार तेवशिल्ल्यान वेताना ताचे सरशीं पावलो आनी ताका पळोवन ताका चुरचुरे दिसले. तो लागीं आयलो. तेल आनी सोरो लावन ताणें ताचे घाय बांदले. ताका आपल्या गाडवाचेर घालो आनी ताका एके खानावळीन व्हरून ताचो परामोस केलो. दुसऱ्या दिसा ताणें 2 दिनार काडून खानावळकाराक दिले आनी म्हळें, ताचो सांबाळ कर आनी कितेंय ओगळो खर्च तुका जायत जाल्यार हांव परत येता तेन्ना तुका फारीक करतलो. ह्या तेगा भितर कोणें आपूण चोरांच्या हातांत सांपडल्याचो पेलो जावन दाखयलेशें तुका दिसता? ताणें जाप दिली. ताची ताय दया केली ताणें. तेन्ना जेजून ताका सांगलें, वच आनी तुंय तशेंच कर. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वखणी तुका क्रिस्ता. रिच्या भाव भयणीनो, आयज आसिजेचो बाग्योन फ्रांसीस हाची आमी परब मनयता. आनी सुरवातेक म्हणल्यार तशें आसिजेचो बाग्योन फ्रांसीस पर्यावरणाचो, सृश्टीचो पात्रूण, सगळ्या जनावरांचो पात्रूण. आयज आमचो नियाळ ल्हानसो आमचे सृश्टी सवें करुया. आयज सृश्टी कोण? आयज सृश्टी कितें? आयच्या संदर्भान, आयच्या शुभ वर्तमानाक लागून आमच्यान म्हणूंक जाता की ह्या चोरा नागवण्याच्या हातांक सांपडलेलो हो मनीस ती आयज आमची सृश्टी. खरेपणी आयज आमची सृश्टी चोरा नागवण्याच्या हातांत पडलेली आसा आनी हे सृश्टीक घाय पडलेली आसात, मार घातलेलो आसा आनी चोरांनी सगळें चोरून व्हरून घाय घालून हे सृश्टीक तशीच सोडलेली आसा. आनी अशीच जरी तर उरत जाल्यार रस्त्याची कुशीक जाल्यार ही सृश्टी मरूंक शकता, कित्याक घाय पडल्या. तर आयच्या नियाळाक आमकां प्रश्न हो, तुजो पेलो कोण? त्याहून चड दुसरो प्रश्न जो जेजून विचारलो, ह्या तेगा भितरलो कोणें आपूण चोरांच्या हातांत सांपडलेल्याचो पेलो जावन दाखयलेशें तुका दिसता? तर आयज हे सृश्टीक जरी तर ह्या बऱ्या सामारितानाची गरज आसा, वो चोरांच्या हातांत सांपडलेल्याच्या आदाराक पावपाक गरज आसा, जाल्यार कोण गाय ती आमीच. शुभ वर्तमानान सांगला ते भाशेन एक यादनीक गेलो, एक लेवीत आनी एक सामारितान. यादनीक म्हणल्यार व्हडल्या दर्जाचो, लेवीतूय बीन म्हणल्यार ताकाय बरो दर्जो आसा आनीक तांचे सोबेन सेवा करपी ते. म्हणटूच तांचे कायदेय तांकां आसात. आपलो सेवा धर्म पाळटा आसतना तांणी भश्टोवंक जायना, निवळ उरपाक जाय. पूण तांकां जाणवाय आसा, तांचे लागीं शिक्षण आसा, तांचे लागीं पवित्र पुस्तक आसा. पूण तांणी ह्या चोरांच्या हाताक सांपडलेल्या सोबें जी वागणूक केली ती आमकां कोणाकूच मान्य ना. जेजूकूय बीन ती मान्य ना. आमी ह्या समाजान जी जियेता ती वेगवेगळ्या दर्जाचीं आसात. थोडीं जाणां शिकलेलीं आसात, थोड्या जाणांच्या हातांत झुट्टी आसा, थोडीं जाणां नामनेची मनशां आसात. हो पेलो हो जो कोण घाय जावन पडलेलो तो सगल्यांकूच दिसती पडलो. ते भाशेन आमकांय आयज आमची सृश्टी दिसती पडटा. घाय पडत आसात ते हे सृश्टीक मारीत आसात, चोरीत आसात, लुटीत आसात, आमकां दिसती पडटा. पूण दिसती पडटा तेन्ना आमचे लागीं ह्या यादनिका भाशेन, ह्या लेविता भाशेन कडेन आमचें कारण आसा. आमी भश्टोवंक फावना. तें काम म्हजें न्हय, म्हाका कित्याक पडलां, असले घडये आमचे लागीं कारणां आसात.
वो म्हजेंच पयली सुवातेर सारकें ना, हांव दुसऱ्यांक कितें सांगू? हेंय आमच्या मदल्या जायत्या जाणांक घडटा आनी देखून आमी तांचे भाशेन कुशीन सरून वेता. त्या वाटेनसान वचत जाल्यार आदार करपाक पडटलो, तो पडलेलो आसा तो घायल्लो मनीस बोवाळ मारतलो, आपणाक आदार दी म्हूण कुशीन सरून वेता. आमी आमची नदर कितले फावटी कुशीन काडना काय? भोव करून सृश्टी जेन्ना घायाळ जाल्ली आसा, आमच्या दोळ्या मुखार आमकां दिश्टी पडटा, कितले फावटी आमी कुशीन सरून वचना. आमी गेलीं कुशीन सरून आनी कोणूय कोत्तलो. जायते फावटी कडेन आमी वॉट्सॅपाचेर फोटो काडलो और आमच्या फेसबुकाचेर काडले, फोटो घातले, जाले. मागीर फेसबुकाचेर आमी वॉट्सॅपाचेर आमी डिस्कशन जायतीं करता. आयज आमचें धोरण असलें जाल्लें आसा. त्या म्हणल्यार हे सृश्टीक घाय जे पडलेले आसात ते पडत आसात. जें कितें चुकीचें आसा, वायट आसा तें जायत आसा. जांच्या हातान जुट्टी आसा ते आनिकूय घाय घालतात. कायदे पासून मोडून वो कायद्याचेर आड वचून हे सृश्टीक घाय पडत आसात. असल्या वेळार भाव भयणीनो, पेलो कोण जातलो? ह्या तेगा मदलो जो कोण जो पडलेलो वो घायाळ जाल्लो ताका ओळखो ना तसलो, वो जाचे विशीं जुदेवांक ओर्तूच दुसरो आसलो, तो सामारितान. सामारितान म्हणटा ते बरे न्हू, सामारितान म्हणटा ती सुणी, सामारितान म्हणटात ते आनीक कितें. तांकां सगळे तरेचीं उतरां ते जुदे उलयताले. आनी जेजू असल्याक हिरो कोत्ता, सामारितान. दायज भाव भयणीनो, आमचें काबार जाता तेन्ना गोंयकार जायते फावटी ओगो आसा, पडलेलेंच ना. जायते फावटी आमचेंच, आमच्याच शेजाऱ्याक आसा, पडलेलेंच ना. जायते फावटी अशेंय जालां ज्या कोणाक कांयच लागना हांगासर, हांगासरलो न्हूच आनीक खंयचो येवन हांगासर सेटल जाला, ताका घडये आमी जायते फावटी घांटी पासून म्हणीत, तो भुमिपुत्रा म्हणीत, वो आनी कितेंय म्हणीत, भायले म्हणीत. असलीं जायतीं मनशां सृश्टी सवें जायतें बरें मन दाखयतात, वेगवेगळ्यो चळवळी सुरू करतात. बरो सामारितान म्हणूंक जाता काय आमच्यान? भाव भयणीनो, आमची सृश्टी माता जरी तर आयज कश्टावता, आयज जरी तर घायाळ जाल्ली आसा, जाल्यार आमी जण एकल्यान हे बरे सामारिताना भाशेन जावपाक गरज आसा. बरे सामारिताना भाशेन म्हणल्यार आमी भायले जावपाक गरज ना, पूण जो हुस्को ह्या बऱ्या सामारितानान ह्या मनशा सवें दाखयलो, आयज आमची सृश्टी सवें, आयज ही मनजात आसा, आयज वायल्ड लायफ आसा, तांचे सवें आमी दाखोवपाची गरज आसा. आसिजेचो भाग्योन फ्रांसीस खेरीत भाशेन ह्या सगळे रचनेक आपली भाव भयण म्हणटालो. सुर्याक, चंद्रिमाक भाव भयण म्हणटालो. हे पृथ्वेक आपली माय म्हणटालो, पृथ्वेक आपली भयणूय म्हणटालो. ही जनावरां आसात तांकां भाव भयण म्हणटालो. आमची वागणूक जरी तर सृश्टी सवें असली जायत जाल्यार आमकां पडलेलें आसतलें. आमचो जरी तर कोणूय पडलेलो, आमच्या घरच्या कोणाकूय जरी तर घाय जाल्ले, आमी कितें करता काय? आमी सगळे कडेन धांवता. कोणूय जरी तर बरो ना जालो, आमकां दुखता. जाल्यार आयज ही सृश्टी माता आमची आनी आमी हे सृश्टीचे. जाल्यार जरी तर आमी हो हुस्को हे आमचे सृश्टी माते सवें दाखयना, जाल्यार आमी घडये मनशांच न्हय. आमकां मनीसूय म्हणपाक उपकारो ना, गोंयकार म्हणपाची खबर सोड. देखून देवा सवें वो जेजू क्रिस्ता सवें आमकां ही नामना आसा. आमी रचने बराबर एक जाता म्हूण आयज पयल्या वाचपान भाग्यून पावलून गालासिकारांक बरयल्ल्या चिटीन आमी वाचलां. क्रिस्ता विरेत आमकां दुसरी आनी खंयचीच मोहिमाच नाका. क्रिस्ताचो खुरीस म्हणल्यार आमचें व्हडलें दायज. जाल्यार हे रचनेक आमकां खुरीस दिवन दवरलेले आसात तेन्ना आमी जण एकल्यान आमचें मन उक्तें करूं, आमचे दोळे उक्ते करूं, आमचे ताळे उक्ते करूं आनी हे सृश्टीचो आनी देवान केल्ले रचनेचो आमी बरो परमास करूंक आमकां कृपा मागुया. रचनेचो काळ भाव भयणीनो आयज आख्खे आमचे पवित्र सभेन सोंपता. सेप्टेंबराचे पयलेर सुरू जाल्लो आनी आयज 4 ऑक्टोबराचेर तो सोंपता. आमी आमच्या गोंयान केरीत भाशेन कालच्या दिसाक तावन
हो रचनेचो काळ समरोवपाक एक सुमान दवरला. तर ह्या सुमनान कितें भाशेन आमी आमची ही काळजी आमचे पृथ्वे सवें दाखोवपाक ल्हान ल्हान बारीक बारीक वस्तू ज्यो करूंक जातात त्यो करूंक प्रयत्न करुया. आमी घोडये आमचे सृश्टीन भोंवून पळोवया. कालच्या दिसाक जे भाशेन आमी आमची एक ल्हानशी पदयात्रा केल्या समजून घेवंक पळोवंक आमची सृश्टी आमच्या गांवची. जाल्यार आमी आमचे सृश्टीन मिसळ जावन आमी सृश्टी सवें जनावरां सवें झाडां पेडां सवें आमच्या दोंगरा सवें आमच्या उदका सवें आमी काळजी दाखोवया हुस्को दाखोवया. आनी ह्या बऱ्या सोमारिताना भाशेन आमचेय विशीं जेजू म्हणून पावतलो की हांणी हे सृश्टीक मोग दाखयलो. म्हज्या भाव भयणींनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या कांतले बलिदान आपल्या मनात आनी मोहिमेक आमच्या आनी आपल्या पवित्र सुपेच्या लागात सर्वेस्पोर मानून घेऊ. प्रित्या बापा, बागयोन फ्रांसीस जेजूच्या खुर्साक खतखतीत मोगान वेंग मारली. त्याच खुर्साचो गूट समोरंबून आमी तुका ही देणी भेटयता आनी आमचीं काळजां मोगान लासन आमचे दिसपट्टे जिणेन खुर्साक वेंग मारूंक आमकां बळ दी म्हूण मागता. त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. आमचीं काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवीदारान सासणाच्या देवा, सर्व काळयेन सर्व तायेन जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. फ्रांसीस तुज्या भक्ताच्या मानान ही परब समोरंबूक तुजे पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताचें पुण्यवन जिवीत आमकां धीर दिता. ताची शिकोवण आमचें गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळटाय. देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पोर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भरल्या तुज्या वैभवान उत्सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सोय, उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण ससूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणशी. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो.
ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची खालस, नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचेय पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुटपोर गोठुया. तुझ्या कुसाई पुरो जीवनपणा पूर्वी तुवें आमकां सोडूयली सोम्या. संसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची खालस तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबीचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या यादनिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडूय. पुनर्जीवनपणाचो बरवस धरून मेल्यांत त्या सगल्या आमच्या भावा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे बेटेक आयज हाजीर जालोल्या सगल्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माये सांगाती तुज्या पोती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदुता, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगल्या भक्तां बरोबर आसिजेच्या बागयोन फ्रांसिसा बरोबर आनी सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर्पदविदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. आमेन. सृश्टीचे कारबारी, सृश्टीचे राखणदार, पर्यावरणाचे मोगी, जनावरांचे मोगी देवान आमकां जावपाक आयच्या दिसाक खेरीत उलो मारलो. तर आमी जण एकल्यान आमची जबाबदारी पाडूंक आनी देवाचे रचनेक आनी हे देवाचे रचनेचो आमी बरो सांबाळ करूंक करपा मागुया. बाराबर जेजून शिकयल्लें प्रार्थन सगलीं बापाक उबारुया. आमचे बापा, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराय आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळये पडूंक दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाच्यान वतरेकता. तर आमकां तुजी उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबीच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जोची येतायन राजवट चलयताय सासणाच्या सासनाक. सोम्याची शांती सदां घाल. तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शिले तूं संवसाराचे पाप काडिले, आमची काकूत कोर. देवाचे शिले तूं संवसाराचे पाप काडिले, आमची काकूत कोर. देवाचे शिले तूं संवसाराचे पाप काडिले, आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यात ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्या तूं म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना,
पूण तुज्या एका चित्रान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुमयाव खातीर मागणे मोगळा जेजू मोगळा तूं जेजू भोव पवित्र संस्कार तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता. हांव साथ मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता. आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. आशेता. हे घडयेक हे घडयेक तुका हांव संस्कारान घेवन संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आमकोच आनी आखीच तुका एकपडटा. तुका एकवडटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन. तुझी आज्ञा आमकां तुवें आमचो केलो. तसोच एकामेकाचो आमी आतां मोगोचो. तुझी आज्ञा आमकां तुवें आमचो मोग केलो. तसोच एकामेकाचो आमी आतां मोगोचो. बापा तुजो मोग केलो. तसोच केलोय तुवें. बापाचो मानुरावोय. तशेंच आमी तुज्यान रावचें. तुझी आज्ञा आमकां तुवें आमचो मोग केलो. तसोच एकामेकाचो आमी आतां मोगोचो. तुझी आज्ञा आमकां तुवें आमचो मोग केलो. तसोच एकामेकाचो आमी आतां मोगोचो. खुशी मनान गरीब ती सुबागी सर्गींचें राज तांचें. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा, जेजूचें जिवीत संपूर्णयेन आपलें करून बागयोन फ्रांसीस क्रिस्ती जिणेचे नवसरणीक बळिश्ट आदार दिवंक पावलो. ह्या पवित्र संस्कारा वरवीं आमचें जिवीत शुभ वर्तमानाची शिकोवणी प्रमाणे मांडून हाडून आमी आमच्या पेल्याक जेजूच्या जिविताचो आसरो जावंक पावूं. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. आयज सांजे आमची तरणाटी पॅट वॉक हो पॅट ब्लेसिंग्स हें घडोवन हाडटात. सांजेर 4 वाजता तुमी तुमची मोनजातीक घेवन हांगासर आमची स्टेज आसा थंयसर पावचें. दिसता 4:30 वाजता आमी हें ब्लेसींग करतले. जायतीं जाणां तुमी तुमची मोनजात घडी आयज घेवन येवंक जावचें ना, पूण रेजिस्टर जायत्या जाणांनी केलां.
आजून कोण रेजिस्टर करपाक सोदता जाल्यार तांणी रेजिस्टर करचें. आमी हो आशिर्वाद दिता ताचे प्रसारणूय करपाक प्रयत्न करतले हांव, लायव्ह स्ट्रीम करपाक प्रयत्न करतले हांव. तातूंत तुमी भाग घेवं येता आनी सगल्यांनी जे कोणें रेजिस्टर केल्ले आसात तांकां आमी ह्यो सर्टिफिकेट ऑफ ब्लेसिंग्स दितले हांव. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे मोग कर.